सर्वांके नमस्कारू. ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾच्या शारद पंचसमानोत्सवाक वेताळ देवस्थानदुकून संदेश मामी येऊन पावलींती नमस्कारू. सो तुम्ही हे आता मठाचे कसन एक रिडेव्हलपमेंट झाला अँड ऑल्सो रामा प्रतिमा हंग एक स्थापन झाला असं. सो हाजी बद्दल गोवा लोक कशी एक तांगेल एक रेस्पॉन्स असं आणि हंग चलत असला एक कसन एक कार्यक्रम 11 डेचा कार्यक्रम असं ताजी बद्दल सोमेले कशी एक अनुग्रह केला ताजी बद्दल एक दोन उत्तर उलोका. पयलीं म्हणल्यार 550 वर्सां आनी हो जो उत्सव केला तें भाग्य आमी आसतना आमकां मेळ्ळें हें आमकां खूब बरें दिसता. स्वामी महाराजान जे 550 वर्सांचे पयलीं म्हणल्यार ताणें 550 कोटी राम जपाचे एक प्रोग्राम केलो. गोंयानूय ताजें खूब जालें आनीक ताका लागून पयलीं म्हणल्यार सगळी युनिटी बरी जाली आमचे भितर. ज्या लोकांक कांयच खबर नाशिल्लें राम जपाचें आनीक स्पेशली आमचे सारस्वत कम्युनिटी खूब युनायट जाली आनी तें पयलीं म्हणल्यार आमकां खूब बरें दिसलें. आनीक आमकां प्रत्येक बलराम म्हणल्यार आमच्या केंद्राक जे टार्गेट दिल्लें सगळ्यांनी टार्गेट आपापली कंप्लीट केलें. पयलीं म्हणल्यार सारस्वताची युनिटी खूब जाल्या. आतां दुसरें जो हांगा राम प्रभू श्री रामाचो जो 77 फुटी स्टॅच्यू उबो जालो तेंय बी खूब बरें काम जाल्लें आसा. आनी जे अयोध्येक आमकां वचचें पडटालें एक रामाच्या हाका तें सगळें रामाचो सगळो हांगाच जाल्लें आसा आनी दक्षिण अयोध्या म्हणून ही नांवाक येतली आनीक ट्युरिजमूय खूब वाडटलें आनीक सावथाच्या लोकांक हीच अयोध्या लागीं पडटली म्हणून खरें खूब बरें दिसता. स्वामी महाराजान सद्या जे तरेन हांगा पर्तगाळे डेव्हलपमेंट केला जिर्णोद्वार केला तो खूब बरे भशेन केल्लो आसा. सगळ्याच लोकांक हे आवडीन आमी केल्लें आसा आनी असोच भरभराट जावचो सगळ्या लोकांक बऱ्या भशेन हें मेळचें अशेंच दिसता आनी आमचें भाग्य समजता.